तांकां पयली स्टेप कितें घेवप ते खबर ना म्हणून आमी तांकां अवेरनस क्रिएट करपाक हो कार्यशाळा दवरिल्ली. हांव खरेंच खूब आभारी आसा डिस्ट्रिक्ट सर्वीस लीगल अथॉरिटीची अशे प्रोग्राम करपा खातीर की तांकां आमी 181 डायल कर म्हणून सांगलें. प्लस तांकां आमी तुमचे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोण प्रोटेक्शन ऑफिसर आसा ताजी म्हायती दिली. प्लस तुमी लोक अदालतीन कशे कॉन्टॅक्ट करून तुमचे कशे प्रश्न बेगिनातले बेगीन सुटावे करू शकता ते सांगले. प्लस तांकां एम्पावर करपाक जाय, तांकां कितें कायद्या बद्दल तांकां कितें लिगल सर्वीस अथॉरिटी कशी दिवं शकता, हेल्प पालो कशी दिवं शकता आनी तांकां हॅप्पी रावपाक आमी सांगता. हें म्हाका तें सगळें सांगपा खातीर दिल्या बद्दल हांव लिगल सर्वीस अथॉरिटीचे आभार मानतां. हांगा जी लोकल जी एक आस्थापन आसा आनी तातूंत जर 10 वर्किंग लेडीज आसात जाल्यार तांणी लोकल कंप्लेंट कमिटी करपाक जाय, फॉर्म करपाक जाय. 10 पेक्षा चड वर्किंग लेडीज आसपाक जाय थंय त्या आस्थापनान एक कंप्लेंट कमिटी करूंकूच जाय. आनी ती कमिटीक जेन्ना कंप्लेन येता आनी त्या कमिटीन जर म्हयन्याभरान आनी ताज्या नंतर जी अपील करता तांणी जर 90 डेजा भितर जर सॉल्व केलें ना जाल्यार तांकां कोर्टान थ्रू 50,000 पर्यंत पेनल्टी पडूं शकता म्हणजे रुपीज. आनी जर तांणी तशेंच रिपीट केलें किंवा ताज्या नंतरय ते सुटावो जालो ना प्रश्न जाल्यार ताजी फीज डबल पेनल्टी डबल जावं शकता म्हणजे 50,000चे 1,00,000 जातले. अशे पर्यंत तांचे पनिशमेंट प्रोविजन आसा. म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या बायलांक हांवें उलो दिलो की तुमी भायर सरात, सहन करनाकात आनी तुमकां तुमचे खातीर ज्यो स्किमी आसात त्यो जाणून घेयात आनी दुसऱ्याकय सांगात. नमस्कार. 13 फेब्रुवारी प्रत्येक वर्साचं नॅशनल वुमन्स डे म्हणून सेलिब्रेट जाता आमच्या देशात आणि वो मुहूर्त धरून बायलां खातीर कितें तरी अवेरनेस कॅम्प करूंक जाय अशें डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्विसीस अथॉरिटी साऊथ गोवा यांनी ठरयलें. आणि त्या प्रमाणे आता जे बायलांची संख्या आता वर्किंग वुमनची संख्या इतली वाडलेली आसा आणि त्यांचे पण स्वतःचे खूप प्रॉब्लेम्स आसा. तर त्याच्या अनुषंगान आम्ही वो सेक्शुअल हॅरेसमेंट प्रिव्हेंट कशी करू शकता कायद्यान वर्किंग वुमनांची त्या कायद्याचेर आम्ही ही कार्यशाळा घेतली. आणि दिपाली नाईक जी डायरेक्टर ऑफ विमेन अँड चाइल्ड डिपार्टमेंट आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तिणे एका आमच्या उतराचेर तिणे आमचें इन्व्हिटेशन एक्सेप्ट केलें. आणि त्याच बरोबर आमचे चीफ ऑफिसर मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल त्यांनी पण आमकां प्लेस प्रोवायड करून दिली, प्रिमायसीस प्रोवायड करून दिली, सगळी अरेंजमेंट केली. त्या बद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आसा. आमचे रिटेनर ॲडव्होकेट एडोनीस कुलासे यांनी लोक अदालत म्हणजे कितें, मिडिएशन म्हणजे कितें आणि ती कशी बरयता, त्याचो फायदो कितें ह्या बद्दलूय बायलांक उपस्थित आसा तांकां म्हायती दिली. कारण बायलांक फ्री लिगल एड आमी दिता. फ्री लिगल एड म्हणजे जर तांकां कितें तांकां केस घालूंक जाय किंवा तेंचेर केस आसा आनी तांकां कायद्यान एडवोकेट परवडना जाल्यार तेणी एप्लिकेशन करूंक जाय आमच्या ऑथॉरिटी कडेन. तशें ऑथॉरिटी तालुका लेवलाचेरूय आसा की तांकां आमी फ्री एडवोकेट दिता. ह्या सगळ्याचो अवेरनेस करूंक आमी हो प्रोग्राम केला.